बेगीन आमी ताका धरून हाडटले म्हणून एंड दे प्रूव्ड इट कितें आमी करून दाखयली म्हणून. सो वी आर व्हेरी भितरल्यान एक दुखूय आसा आनी एक ते हॅपीनूच आहे कितें हां तेंच्यांनी सांगलेलें आमकां ती केली, तेंचो विश्वास तेंच्यांनी जे दिल्ले आमकां तेंच्यांनी सगळें जशें सांगलेलें तशें केलें. वी रियली लायक टू थँक ईच एंड एवरी पुलीस जे टीम आसले तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणून आनी आमकां जोशेफ सरान सपोर्ट केल्ले जे कोणें आमकां सपोर्ट केले ऑल दी NGO जेणे आमकां सपोर्ट केल्ले ईच एंड एवरीबडी थँक्यू सो मच. आनी आमी हेय विश्वास दवरता पुलिसांचेर हेचेर तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले हेंचेर जे कितेंय जालां तें आनी प्लस तेंचेर आनी कोण इनवॉल्ड आसा बी हेतून जाल्यार तांकांय धरतले आनी धरचे म्हणून आमची मागणी आनी म्हाज्या चेड्याचें मर्डर जाला ते 20 दीस जाले कोण गावूंक नासले आनी आमकां जेसवा सरान घरा कडेन येवन आमकां विश्वास दिल्ले आनी PI येयल्लो म्हापशेचो की आमी तुमकां कशें करून तांकां धरतले आरकेक आनी तुमी तुमचे भुरग्यांक व्हरून हें करा संस्कार करा तेचे आनी ताका लागून तेणी प्रॉमीस केल्या उपरांत आमी ताका बांबोळेच्यान हांगा हाडले आनी तेंच्यांनी तशें आमकां करून दाखयले पोलिसांनी सगळे. पोलिसांचे खूब थँक्स पोलिसांचे जेसवा सराचे थँक्स आनी एनजीओची आमकां खूब उपकार आहा तेंचे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. आमची इतकीच मागणी आसा की म्हाज्या चेड्याचेर तेंच्यांनी असो वार केलो आनी आतां तो हांगासून मरण पावलो तशेंच तेचे बी तेच हाल जावंक जाय आनी ताका अशी सुटका मेळोवंक जायना हे आमची मागणी आसा सरकारा कडेन.